पणजे आणि गोयच्या बाकीच्या वाठारांनी घरफोडयो आणि चोरयो करपी एकट्याक पणजे पुलिसांनी धरला। आरोपी 17 नांवां बदलता। पुलिसांनी ताचेकडच्यान 50 लाखांचे सामान जप्त केला। 9 लॅपटॉप, टीव्ही, मोबाईल फोन, वेब कॅमेरा, प्रिंटर धरून 20 लाखांचे इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाडी आणि मोटरसायकलही ताचेकडल्यान जप्त केल्यात। घरफोडयेक लागपी सामानही ताचेकडे मेळ्ळा। Some of the incidents wherein housebreaking was taking place, and from electronic shop, laptops and computers, like equipments were stolen. There were 2-3 similar cases, and at one side we found a footage. Footage was not that clear, but we could see a person moving with a particular dress, and subsequently we found one more footage with a bike. So bullet bike, which is apparently a fake registration number, but he was roaming with the bike. So almost for last 8 days, my policemen, right from the time of P.I. Rajan Prabhu Desai, there were some cases, and the same information we were developing. Ultimately they succeeded, and they laid a trap. He claims to be known in a different name. Now during the course of information, we got only identity as Urban Cardoz. But now on his arrest, he says he is also known as Agnello, Eggy, Frankie, then Ganesh. So many names are there. Still we have doubt of his actual name and the place. वेळी ॲक्सिडेंटात भुरगो गेलो। जीपीन ताच्या स्कूटरीक धपको दिलो। 21 वर्सांचो मॅकलिन फेर्नांडीस हॉस्पिटलांत पावचे पयलींच गेलो। लोक चाळवल्ल्यान राती उसरां वातावरण तापले। जीपीचो ड्रायव्हर सत्यवान फडटेक पुलिसांनी ताब्यात घेतला। ड्रायव्हराक ॲक्सिडेंटाचे सुवातेर हाडचो म्हूण लोक मागताले। पुलिसांनी खंय मॅकलेना हॉस्पिटलांत व्हरपाक वेळ केलो। ॲम्ब्युलन्स उसरां आयली, मोठो पुलीस फोर्स घालचो पडलो। आदलो आमदार म्हणटा पुलीस फोर्साची गरजच नाशिल्ली। बोलेरो जीप आणि डिओ स्कूटरी मजगती बिरेस्तारा सांजे ॲक्सिडेंट जालो। 21 वर्साच्या मॅकलेन फर्नांडीसाक मरण आयले। ॲम्ब्युलन्स खंय खूब उसरां आयली। पुलिसांनी मॅकलेनाक हॉस्पिटलांत व्हरूंक वेळ केलो म्हूण वेळीचे लोक चाळवले। जीपीच्या ड्रायव्हराक लोकांमुखार उबो करचो म्हूण वेळीकारांनी पुलिसां मुखार नेट धरलो। तुम्ही 20-25 कोण येता ना सर कोण येपा रेडी ना त्या म्हणटा करू तुम पुलिस प्रोटेक्शन ये आणि त्या गाडा आणि लोकांना दाखय कोण तो फिनिश नो जाल्यार कोर्टा ऑर्डर जाय पडटा एक फावट कोर्टा आमगे कोण ना म्हणटा थिंगा वरांची बॉडी पळय हिंगा अजून सान तेमी कांय केलें ना। तांकां आमी सांगिल्लें कितें त्या ड्रायव्हरा हाडे आनी दाखय हिंगा आमकां कळोंक जाय म्हणटा कोण तो इतलें ते तरी आसतना पयलीं सांगून आले आपूण हाट म्हणून आले आनी आतां ते सांगता आपूण हाडूंक जायना म्हूण फाल्यां तेगे कोर्ट जातलो। कोर्टा गेले जाल्यार 7 वर्सांनी 8 वर्सांनी आम कोर्टा वताय कोणूय जाव तो खरें ताची चयलोलो अशें म्हूण आम थिंग जबाब कोताय जाल्यार हे ते ड्रायव्हरा हाडपाक बॉडी हातापाक दिवपा नाय। तेमकां ओदवर पयलो जीव आसलो म्हण तांकां पुलिसांक सांगिल्लें तेमी तुमचे जिपेंगान व्हराय म्हूण तेम ताका वयला खंय एम्बुलन्स आसून फायदो कितें अगर एक एक्सिडेंट जावन तर एम्बुलन्स पावना 10 मिनटां भितर जाल्यार एम्बुलन्स दवरून फायदो कितें। वातावरण तापत म्हूण सुवातेर मोठो पुलीस फोर्स घालो। आदलो आमदार म्हणटा इतल्या पुलीस फोर्साची गरज नाशिल्ली। सो हे सगळे पुलीस बस कोता सिच्युएशन दिस शोज द पुलीस मेशिनरी हॅज फेल्ड टू टॅकल दिस। इतलो जो फोर्स हाडा तुमी हिंगा धाकटो गांव इतलो फोर्स नाका हे गांवांक हे प्रॉब्लेम सेटल करपाक। पुलिसांनी जीपीचो ड्रायव्हर सत्यवान फडटेक ताब्यात घेतला। लोक ताका ॲक्सिडेंटाचे सुवातेर हाडचो म्हूण मागताले। ताका पुलीस स्टेशनार येवन पळयात म्हूण पुलिसांनी लोकांक सांगले। बिरेस्तारा राती उसरा पुलिसांनी मॅकलेनाची कूड ताब्यात घेतली। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। गोयचो बायला आयोग सारकें काम करिना। कागाळ करून सुद्धा आयोग कांयच लक्ष दिना। वयल्यान कागाळ करतल्याकूच पिट्टा म्हूण फोंडेच्या नयन देसायान बायला आयोगाचेर आरोप केल्यात। घोव पिट्टा म्हूण नयन देसायान बायला आयोगाकडे कागाळ केल्ली। बायला आयोगान खंय तिकाच पिडपाक सुरवात केली। एक्टिव्हिस्ट म्हणटात बीजेपीन आपल्याच कार्यकर्त्यांक आयोगाचेर नेमिल्ल्यान खंय असल्यो गजाली घडटात। आयोग म्हणटा आरोप बरोबर न्हय। फोंडेच्या नयना देसायान घोव पिट्टा म्हूण बायला आयोगाकडे कागाळ केल्ली। तिका न्याय दिवचो सोडून आयोगान खंय तिकाच पिडपाक सुरवात केली। जेव्हा मी त्यांच्याशी 4-5 वेळा सगळ्या गोष्टी सांगितल्या
सर पण त्यांना माझ्यातर्फे भेटायला गेलेले, त्यांच्याशी बोलले, पण त्यांनी कुठलाही रिस्पॉन्स दिला नाही. आणि विद्याशेठ तानावडे, डॉला रॉड्रिक्स, त्यानंतर नीना नाईक, या सगळ्या 7 जणींनी माझ्यावर एवढा प्रेशराईज केलं मला. बीजेपी सरकारान पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक बायला आयोगाचेर बसयल्ल्यान खंय असल्यो गजाली घडटात म्हूण ऍक्टिव्हिस्ट राजन घाटे उलयलो. हे घेतलेलं आहे, सॉंग घेतलेलं आहे आणि अशा बायकांना तुम्ही ठेवू नका. सरकारांना पण ठासून मी सांगतो की तुम्ही फक्त तुमच्या बीजेपी किंवा कार्यकर्त्यांना तिथं बसवू नका, एक सोशल वर्करला बसवा. कारण सोशल वर्कर जो असतो तो समाजाचा एक कणा असतो. उगाच तिथं फक्त बटाटवडे आणि समोसा खायला तिथं बसवू नका. बायला आयोग म्हणटा आरोप बरोबर न्ही. आणि ताणें अशें एलिगेशन केलां शमीम वो आमचे कोण ते नयन देसायान की आमी ताका एंटरटेन करना. पूण ते 4-5 वेळा आमच्या कमिशना प्रत्येक मेंबरान ताजें आयकून घेतलां, बरे भशेन आयकून घेतलां की आनी तरी आसतना म्हणटा आमी ताका कांयच सपोर्ट करूं ना. ताका आमी सपोर्ट करतले आसली ह्यान फुडें. पूण वन्स मॅटर इज इन द कोर्ट वी कांट डू एनीथींग टील द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. इतलें म्हाजें म्हणणें आसा. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी दिनेश करपे. घेऊया एक विराम.